नमस्कार, हांव उशा जरावकर. भांगरभूंयच्या खाशेल्या कार्यावळीन येवकार. फाटले कांय वर्सांनी एसिडिटी समस्या खूब वाडल्या. 10 लोकां मदल्या 8 जाणांक एसिडिटीचो त्रास जाता. हाचे फाटलें कारण म्हणल्यार बदलते जिणे पद्दत, कामाचो वेळ, भायलें खाण खावप, फास्ट फूड आनी मसाल्याचें चड खावप. खंयच्या वेळार खावप हाका लागून एसिडिटी समस्या दिसान दीस गंभीर जायत आसा. दिसाच्या कामाक लागून वेळार आनी योग्य जेवण जायना जाल्यार रातच्या वेळार पोटभर आनी मसाल्याचें तिखट खावप जाता. देखून सकाळीं उठल्या उपरांत एसिडिटी जाता. आंबट डेकर येता, हाका लागून त्रास जाता. सकाळीं उठल्या उपरांत रिकाम्या पोटाचेर केळी खाल्ल्यार एसिडिटी उणी करपाक मजत जाता अशें आयुर्वेदांत म्हणलां. पचना खातीर केळी खावप बरें अशें जाणकार सांगतात. तशेंच ह्या फळांत आल्म उणें आशिल्ल्यान एसिडिटी उणी करपा खातीर ते फायदेशीर मानतात. ते भायर केळ्यांत पोटॅशियम आनी फायबर खूब आसता, जे पचन तंत्र निरोगी दवरपाक मजत करता. एसिडिटी आनी बद्धकोष्ठता सारक्या समस्यांचेर मात करपा खातीर केळी खावप सगळ्यांत बरें मानतात. केळी खावपाची योग्य पद्दत: सकाळीं उठले उपरांत रिकाम्या पोटाचेर 1 वा 2 केळी खाल्ल्यार एसिडिटी नियंत्रणांत हाडपाक मजत करता. हाचे भायर केळी धंय वांगडा सॅलड पद्दतीन खावंक शकतात. एसिडिटी जाल्यार अशी जतनाय घेवची: सकाळीं उठल्या उपरांत 1 पेलो गरम उदक पिल्यार एसिडिटी उणी जाता. तशेंच एसिडिटी आसल्यार सकाळीं उठल्या उपरांत कॉफी वा च्या पिवंक फावना, नाजाल्यार एसिडिटीची समस्या वाडटली. एसिडिटी टाळपा खातीर एसिडिटी जावची न्हय म्हण रातचे न्हिदेच्या 3 वरां आदीं जेवण करचें. हाका लागून सेवन केल्लें अन्न पचनाक फावो तो वेळ मेळटा. न्हिदेचो वेळ जालो आनी जेवण उरलें जाल्यार त्या वेळार हलको आहार करचो आनी फावो ती न्हीद घेवची. अश्यो आनीकय म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक, ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात. ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायट www.bhangarbuy.com.